दिव्यवाणी 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 क्रिस्तते मोगाळ बाबा बहिणीनो, मागणे आम्ही कित्याक करूंक जाय? कित्या पसोतू आम्ही मागणे करूंक जाय? वैयक्तीक मागण्या विशयांत आनी तशेंच सामुदायिक मागण्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. वैयक्तीक मागणे आमचे जिवीत कशें करता, आमच्या जिवितांत कितें जाता, सामुदायिक मागणे वरवीं आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हणून हाचे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. मागणे म्हळ्यार कितें? मागणे आमी देवाक जागोवचे, त्या पासून आमी मागणे करचें गे. मागणे आमी देवा थंय बरो संबंध दवरूंक आमी करचें गे. वा पवित्र आत्म्याक येवकार मागूंक आमी मागणे करचें गे. तर मोगचनो मागणे म्हळ्यार कितें? साव पाद्री पियो अशें म्हणटा, मागणे जावन आसा आमच्या काळजाचे दार उक्तें करचें एक खातीर, आनी देवा थंय बरो संबंध दवरचें एक खातीर, एक संभाशण करचें एक खातीर जावन आसा. देवा थंय बरो संबंध दवरचे तर आमी मागणे आमी करूंक जाय. मागणे म्हळ्यार आमी शब्द वापरचे मात्र न्ही, वा उतरां वापरची मात्र न्ही, बगार आमचे व्यक्तिगत संभाशण आसूंक जाय. सामुदायिक संभाशण मात्र न्ही, व्यक्तिगत संबंध वा वैयक्तीक संबंध आसूंक जाय. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8:15 अशें म्हणटा, कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमकां गुलामाच्या नासाक व्हरिना, गुलामपणांत तो घालिना, बगार पवित्र आत्मो तुमकां अब्बा बापा म्हणून उलो करूंक सकत दिता. त्या देखून आमी मागणे आमी करता. आमी मागणे करता आसतना पवित्र आत्मो आमकां सकत दिता. पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या धैर्यान आमकां तो भरता. कशें पेंटेकोस्ट दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांच्या वयर उज्याच्या जिबेर आयलो गे आनी ताका मागणे करूंक सकत दिले गे. त्याच रितीन आमकां पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता, आमकां धैर्य दिता, कश्टाच्या नश्टाच्या वेळार आमकां बुजवणूक दिता आनी सगळे आमकां आदार मेळटा. आनी पवित्र आत्मो मागणे करता आसतना अब्बा बापा म्हणून उलो करूंक सकत दिता. त्या देखून मागणे देवा थंय दवरचो एक व्हडलो संबंध जावन आसा. देवाचो मोग अणभव करचो एक खातीर जावन आसा, एक साधन जावन आसा. त्या देखून आमी पळयता आदल्या काळार एक बरो संबंध दवरचे तर, एक मोग मायपास आसूचे तर इंग्लंड कागदां बरयतले. पूण आतांच्या काळार फ्रेंड्स सांगता आमी संबंध दवरता कशें वॉट्सॅपा मुखांतर वा इंस्टाग्रामा मुखांतर, फेसबुका मुखांतर आमी बरो संबंध आमी दवरता. त्या देखून आमी पळयता रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8:27 अशें म्हणटा, तुमचे ते अस्कत गायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कितें कश्ट कशें मागचें तुमी नेनात, पूण पवित्र आत्मो तुमकां सकत दितलो. उतरां उसारूंक, उतरां पासारूंक आनी तशेंच शब्द वापरूंक पवित्र आत्मो तुमकां सकत दितलो. आमचे भितर तो पवित्र आत्मो आसा, तो तुमकां सकत दितलो. मोगचनो आमी ल्हानपणांत आसतना
उबी दोतोन आमी शिकता. आमच्या बापा नमान बरये आनंद बापाक सतमंगता तेवाक आनी बरयेक सम अशें जायती मागणी आमी शिकता. ती मागणी करूंक आमकां कोण सकत दिता. ती मागणी करूंक आमकां पवित्रोत्म आमकां सकत दिता. पवित्रोत्म जावन आसा 3 दिसो तिसरो जोन पवित्रोत्म सकत दिता. पवित्रोत्म आमकां बोळ दिता. त्या देखून मोगचन मागण्यात उतरां मात्र वापरची न्ही वा आमची सेंटिमेंटां मात्र उचारची न्ही. पगार वैयक्तीक संबंद आमी दवरूंक जाय. मौनपणी आमी मागणी आमी करूंक जाय. मागण्यांत आमकां बोड मेळटा. मागण्यांत आमकां सकत मेळटा. मोगचन आमी थोडे बोटी नमान बरये आमच्या बापा तोळ तोळ आमी म्हणटा. ये अत्रेक मात्र आमच्या काळजाचे अत्रेक आमच्या जिविताची सेंटिमेंटां आमी आपी जावन आसात. त्या देखून जेजून एक मागणें मात्र शिकयलें आमच्या बापा मागणें. ते मागणे त्या मागण्यांत जायत्यो संगती वापर आसात आनी तेच मागणें जेजू क्रिस्तान देवा बापाक भेटोवन दिलें. आज मोगचन देव कितें पळयता आमची उतरां घे आमची सेंटिमेंटां घे. देव आमची काळजां मना पळयता. आमची नितळ काळजां मना आमची पळयता. त्या देखून मोगचन आमी संबंध दवरचे तर 2 रितींनी आमी पळयत. 2 रितींनी आमी पळयत. वी कॅन सी इन 2 ways. दॅट इज मास कम्युनिकेशन. म्हणजे पर्सनल कम्युनिकेशन अँड पब्लिक कम्युनिकेशन. ताका म्हणटात मास कम्युनिकेशन म्हणून. वैयक्तीक वा पर्सनल कम्युनिकेशन म्हळ्यार कितें मोगचन. व्यक्तिगत कम्युनिकेशन म्हणटा. व्यक्तिगत संभाशण आमी म्हणटा. पब्लिक कम्युनिकेशन म्हळ्यार सार्वजनीक संभाशण म्हणून म्हणटा. सार्वजनीक संभाशणांत आमकां बरो संबंद वाडोवंक जायना. मोगाचो अनुभव करूंक जायना. आमी पळयता पब्लिक कम्युनिकेशनांत कोणी येवन उलयता आनी ती उतरां मात्र आमच्या काळजाक ती लागनात पूण मोतींत ती आमकां लागतात. पूण बरो संबंद ताचे ती दवरूंक जायना. जर तर तुमी पळयलें तर रॅली वेळार प्रायम मिनिस्टर येवन पब्लिक कम्युनिकेशन करता. ती उतरां मात्र तुमी आयकून येवचें. थंयसर संबंद ना. पूण व्यक्तिगत संबंदांत आमी पळयता थंयसर पर्सनल कम्युनिकेशन आमी पळयता. पर्सनल कम्युनियन आमी पळयता. कुटुंबांत जावं दी आवय पुता मदो संबंध, बावय आपल्या धुवा मदें संबंध, अशें जायत्यो संबंध आमी दवरता आनी आमचो मोग आमी वाडयता. अशें संबंध वाडटा. जनसामुहीक संबंदांत उलोवनी आमकां पळोवंक मेळना. संवसारी मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. पूण वैयक्तीक उलोवण्याक वैयक्तीक संभाशणांत थंयसर मोग आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर तुमी तरणाटी पळयलां जावं पुरो. जर तर तुमी खात्री पार्काक गेल्यार थंयसर तरणाटी कितें करतात. एकामेका सांगता मेळोन ती उलयतात. व्यक्तिगत थंयसर संबंध आसता. मोग तांचे मदें वाडोवचो आसता. पूण सार्वजनीक कम्युनिकेशनांत आमकां संबंध वाडोवंक जायना. मोग वाडोवंक जायना. थंयसर इश्टगात वाडोवंक जायना. वैयक्तीक संबंदांत संभाशणांत इश्टगात आमी वाडयेत. त्या देखून मोगचन आमी क्रिस्तांव जावन आमी जेजू थंय उरतो संबंध आमी दवरूंक जाय. आमचो जेजू क्रिस्त इज द पर्सनल गॉड आमी म्हणटा. क्रिश्चन गॉड इज ए पर्सनल गॉड. क्रिश्चन आमचो क्रिस्तांवचो देव जावन आसा. आमचो वैयक्तीक देव जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. आपणाकच मोडून गुलामपणाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो. त्या देखून आमी सदांच ताका मेळूंक आमी वचोंक जाय. वैयक्तीक रितीन म्हणलें बरें आमी ताचे चर्चेन आमी वचोंक जाय. जर तर आमी ताचे चर्चेन आमी येता तर
आम्ही तो आमचो मोग करता, तो आमकां सांबाळटा, तो आमकां पोसता, खंडी जावन तो आमकां सांडून तो घालिना. हाका म्हणटात पर्सनल रिलेशनशीप. मोगाचो आमी जेजू मुखार येता आसतना आमची उतरां जावंक जाय. जेजू सोम्या, म्हज्या देवा, तूं जावन आसाय म्हजो राय, तूं जावन आसाय म्हजो गोळी, तूं म्हाका राखताय, तूं म्हाका सांबाळटाय, तूं म्हाका पोसताय, तूं म्हाका केदीस सांडूंक घालिनाय. आमी पळयता चुकून गेल्ल्या बकऱ्याचे ओपार नवाय नवो कोवळ्यांक बकऱ्यांक सोडून तो चुकून गेल्ल्या शेळ्याक सोदता आनी चुकून गेल्ले शेळी ताका मेळटा आसतना तो संतोशान घरा तो फाटी येता आनी म्हणटा, संतोश बाबा, उल्हास बाबा, चुकून गेल्ली शेळी म्हाका लाभल्या. आमचो देव पर्सनल गॉड म्हणटा. त्या देखून मोगाचें आमी जेजू सोडचेन आमी वचप जाय. आज जेजू आमकां आपयता, कश्ट केल्यान, वजन वयतल्यान, म्हजेसाची येया, हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव जावन आसा व्हड्या आनी त्या काळजाचो, म्हजे लागचें तुमी शिका म्हणून जेजू म्हणटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचे संबंध जावंक जाय, पर्सनल संबंध जावंक जाय. सबार पोटी आमी समुदायांत आसता, पूण समुदायांत आसल्यार आमचो संबंध वाडना. समुदाय गरजेचे मोगाचो आनी समुदायांत देवाचो अनुभव आमकां मेळटा. समुदायांत देवाचो अनुभव आमकां मेळटा, पूण वैयक्तीक संबंधांत आमकां बरो देवाचो मोग अनुभव करूंक मेळटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी संबंध जोडिचे तर, बरी इश्टगात जोडिचे तर जेजू थंय वर्तो संबंध आसोंक जाय. वर्तो संबंध आसल्यार मात्र आमकां बरें जिवीत जियोंक साध्य जाता. आमी समुदायांत उलोवंक नजो, समुदायांत आसूंक जाय. समुदायांत आमी सांगता मेळून आमी कामां करयेत, सांगता मेळून आमी मागणें करयेत, सांगता मेळून पूण सकड आसता, पूण बरो संबंध आमकां जोडूंक जायना. कुटुंबांत तशेंच आमी सांगता मागणें करता, कुटुंबांत येवन सामुदायीक रितीन म्हणल्यार मागणें करता, जेवता आनी तशेंच आमी आमचें उलोवणें करता, पूण बरो संबंध जोडूंक जायना. वैयक्तीक संबंधांत, व्यक्तिगत संबंधांत आमकां बरो संबंध वाडोवंक आमकां जगत मेळटा. त्या देखून आमी एकामेकांत पर्सनल रिलेशनशीप आमी दवरूंक जाय, वैयक्तीक संबंध आमी दवरूंक जाय. बरो संबंध आसा तर आमचें जिवीत सफळ जाता. म्हजो संबंध म्हज्या आवय कडेन आसूं तो संबंध, म्हजो संबंध कितें आवय कडेन हांवें दोस्त संबंध म्हज्या बाबा कडेन बरो तसलो संबंध दवरूंक जायना. माय मदर्स रिलेशनशीप इज डिफरंट देन माय ब्रदर्स अप्रोच, माय ब्रदर्स रिलेशन. त्या देखून सामुदाय रितीन आमी मागता मोगाचें आमकां बाबार्थ आसा, पूण आमी पर्सनल रितीन आमी संबंधान आमी दवरता. जेजू कडेन आमी बरो संबंध आमी दवरता. खंडीत जावन देव आमचे मागणें आयकता. म्हजो संबंध ताचो संबंध जेजू कडेन दवरचो एकच न्ही, दुसरोचो जावन आसा, वेगवेगळो जावन आसा, व्यत्यास आसा आनी पूरक जावन ना. म्हजी सेंटिमेंटां जेजू थंय दुसरीच, ताच्या की दुसरीच. म्हजे अत्रे काळजाचे अत्रे ताच्या काळजाचे अत्रे की जेजू थंय दवरचो, जेजू थंय दवरचे ते अत्रेक दुसरेच म्हणून सांगयत. त्या देखून म्हजी सेंटिमेंटां डिफरंट दॅन हीज सेंटिमेंट्स. म्हजे अत्रेक माय डिझायर इज डिफरंट दॅन his desire, my approach is different than his approach. त्या देखून मोगाचें आमचे काळजाचे अत्रे सेंटिमेंटां सगळीच दुसरीच. त्या देखून देवा थंय आमी पर्सनल संबंध आमी दवरूंक जाय. देवा थंय आमी बरो संबंध आमी दवरता तर आमचें जिवीत सफळ जाता. We should have a personal relationship with God. When we have the personal relationship with God, then our spiritual life becomes meaningful. We can experience the love of God in our life. We can
experience the love of God by encountering Christ personally. त्या देखून मोगाचें पर्सनल रिलेशनशिप आसूचें तर कितें गरजेचें. पर्सनल वैयक्तीक संबंध आसूचें तर कितें गरजेचें मोगाचें. आमी देवा कडेन वैयक्तीक रितीन म्हणले बरी आमी उलोवंक जाय. म्हणजे वैयक्तीक रितीन म्हणले बरे आमी टॉक करूंक जाय. वी शूड टॉक पर्सनली. तें आमी व्यक्तिगत आमी आदारूंक जाय मोगाचें. व्यक्तिगत मागणे समुदायाचे किंवा मागण्याचे की विभिन्न जावन आसा, पूरक जावन आसा. पर्सनल प्रेयर कॅनॉट बी द कम्युनिटेरियन प्रेयर. कम्युनिटेरियन प्रेयर कॅनॉट बी द पर्सनल प्रेयर. दोन्ही पूरक जावन आसा, दोन्ही व्यत्यास आसा, पूण एकामेकाक लक्ती जावन आसात. मोगाचें आमची खासगी संबंध वाडेचे मात्र वैयक्तीक संबंध गरजेचो जावन आसा. पेद्रूक जेजू थंय वचतो संबंध आसलो. जेजून विचारलें आपल्या शिसांक, लोक म्हाका कितें म्हणटात. तांणी सामूहिक रितीन म्हणलें बरी ताणें विचारलें. सामूहिक रितीन म्हणलें बरी तांचो संबंध कसो आसा म्हणून, लोकांचो संबंध कसो आसा म्हणजे थंय कसो आसा म्हणून. आनी त्या वेळार ते म्हणटात, थोडे येरेमिया म्हणटात, थोडे एलिया म्हणटात, येवसो आसा प्रावादी म्हणटात, आनी थोडे म्हणटात मेसाया म्हणटात. आनी उपरांत तो पर्सनल सवाल तो विचारता. पर्सनल संबंध कसो आसा म्हणून तो विचारता. तांचे सांगता 3 वर्सां जेजू सांगता ते आसले. ताचे अजपान ताणें पळयलें, ताचें शिकवण ताणें आयकलें, मागणें ताचे सांगता केलें. आनी आपल्या बापाचो अणभव तांकां दिलो. आनी तांचो इश्टागत कशी आसा म्हणून पळोवया म्हणून ताणें सवाल विचारलें. म्हाका तुमी कितें म्हणटात, कोण म्हणटात. आनी त्या वेळार पेद्रो पवार्थांक अशें उद्गार अशें म्हणटा, तूं जावन आसाय जिवन देवाचो ख्रिस्त. तुजे लागीं आसात सुम्या सस्नीक जिविताचें उतरां. हाका म्हणटात मोगाचें पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड. हाका म्हणटात पर्सनल रिलेशनशीप, वैयक्तीक इश्टगत व्यक्तिगत संबंध जावन आसा. त्या देखून पर्सनल संबंध आसोचे तर आमी कितें करूंक जाय. व्यक्तिगत संबंध आसोचे तर आमी कितें करूंक जाय. आमचो वेळ देवा थंय आमी घोसूंक जाय. उतरान न्ही, आमची सेंटिमेंट वापान उतरां वापारची मात्र न्ही मोगाचें. नॉट इन वर्ड्स बट इन सायलेन्स. एकलो तत्वज्ञानी अपूर्बाय म्हणटा, वी स्टार्ट आवर डे एवरी डे इन सायलेन्स बिकॉज गॉड मस्ट बी द फर्स्ट वर्ड. गॉड मस्ट बी द फर्स्ट वर्ड. दीस उदेतना आमी कितें करूंक जाय, मौन रावंक जाय, शांत रावंक जाय, समाधानान आमी आसूंक जाय. पयलो दीस देवाचो जावन आसा. पयलो दीस आमी देवाक आमी दिवंक जाय. दीस जर तर आमी मौनपणी आमी रावता, देव आमचे कडेन उलयता. देव मौनपणान आमी उलयता. देवाची खुशी कितें म्हणून आमी समजता. देवाचो मोग कितें म्हणून आमी समजता. आनी देवाचो मोग नियाळूंक आमी शकता. त्या देखून मौनपण गरजेचें जावन आसा. देव एलिया सांगता मौनपणान तो उलयलो. मौनपणान म्हणजे पयलें तो वैकांतल्या मुखान तो उलयलो, उपरांत एका शांत वाऱ्या मुखांत तो उलयलो. आनी थंयसर देवाची उपस्थिती ताणें ताका भोगली. मोगाचें आमी शांतपणान उलयल्यार कटीत जावन आमचो दीस बरो जाता, सुफळ जाता, फळदायक जाता म्हणून सांगीत. त्या देखून आमी उतरां वापरची मात्र न्ही, बट देवाक कितें गरज आसा मोगाचें आमचें काळीज, आमचें मन, नितळ मन. त्या देखून आमचें मागणें जावंक जाय. तें कितना बरें. काकुळटार देवा, काकुळट म्हजी कर, अपराध म्हजे दोष तूं काड, नितळ म्हाका कर. एक नितळ काळीज रोसून दी देवा म्हणून आमी मागोवंक जाय. देवान आमकां आपल्या सखेचो स्वरुपाचो जावन ताणें रचला. देवान आमकां ताच्याच
रुपान आमकां रचला कित्या पसत ताची खुशी करूंक सस्ताचे जिवीत आमकां लाभूंक ताचो मोग अणभव करूंक ताणें आमकां रचला. मोगचन आमी देवाक आमी आराधन करता, देवाची आमी स्तुती करता, हालेलुया हालेलुया आमी म्हणटा. हें केल्यार मात्र पावना. मोगचन आमी देवाची खुशी समजूचे तर आमी पर्सनल व्यक्तिगत संबंध आमी दवरूंक जाय. मोगचन देवाची खुशी करचें म्हळ्यार कितें? मोगचन देवाक फोन करून आमी देवाची खुशी करची गे, देवाक ईमेल घालून आमी देवाची खुशी करची गे. पवित्र पुस्तकांत देव उलयता, आमी पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय. कितलेशे जण पवित्र पुस्तक वाचतात. पवित्र पुस्तक आमी वाचल्यार खंडीत जावन देव आमच्या काळजांत उलयता. आमचे काळीज आमी उक्ते करूंक जाय. सायलंट रितीन म्हणलें बरें आमी देवा संगी आमी रावूंक जाय. जर तर आमी मौनपणी आमी सांबाळटा, देव आमचे कडेन उलयता. देव आमचे कडेन उलयता. आमी राटावणी हाडल्यार देव आमचे कडेन उलयता गे. आमची सर राटावणी पयस करून देवा संगी आमचो वेळ आमी करसूंक जाय, अमूल्य वेळ आमी करसूंक जाय. जर तर आमच्या जिवितांत नवीकरण हाडिचें तर आमी देवा संगी आमचो वेळ आमी करसूंक जाय. कितें आमी पळयता एका गाडयेक धांवचे तर तवळ पेट्रोल घालूंक जाय. पेट्रोल नुकतल्या उपरांत आमच्या जिवितांत तशेंच देवाचो अभाव येता आसतना, आमचो भावार्थ अभाव येता आसतना आमी जेजू सशीन आमी वचूंक जाय. जेजू थंय पर्सनल कम्युनिकेशन आमी दवरूंक जाय. जर तर शांत रावल्यार मात्र आमचो संबंध घट जाता म्हणून सांगयत. देवा कडेन उलोवचें तर आमच्या मोतीची राटावळ आमी शेक करूंक जाय. मोगचन मोदक आमचे जिवीत खमंड करता, पूण आमी मोतीचे वयर आमी खमंड आमी करूंक जाय. जर सर मोत आमकां खमंड करता तर आमी जायत्या राटावळींनी मग्न जाता. राटावळी आमचे थंय आसता, देवाक वेळ दिवंक साथ दिना. त्या देखून आमच्या मोतीचे वयर आमी कंट्रोल दवरूंक जाय, खमंड दवरूंक जाय. जर तर आमचे मोतीचे वयर आमी खमंड दवरता, खंडीत जावन देव आमचे जिवीत उक्ते करता आनी आमचे जिवितांत आसले ते दोश माजून येता आनी आमकां पुरो परिवार मेळटा आनी देव ते उलोवंक आमी प्रारंभ करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज जेजू आमच्या काळजांत उलोवन आसा. आज जेजू आमच्या मोतींत तो उलोवन आसा. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत एका वळेंत आमी पळयता आदी मगा प्रवाद सांगता तशें बत्रियांक सांगता देव उलयलो. आपणा विशयान ताणें उक्तापीत केलें, पूण शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारी पात तो उलयलो. जेजू क्रिस्त मारी पात उलयलो. पूण आज जेजू आमच्या काळजांत तो उलयता. आज जेजू आमच्या मनांत तो उलयता. आमची काळजां म्हणून आज उक्ते करूंक जाय. आमच्या काळजां मनांतले आसले सकट समस्या पयस करूंक जाय. आमच्या काळजां मनांत आसले राटावळी आमी पयस करूंक जाय. आज आमची काळजां मनां उक्ते करूंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचें दार उक्ते करचें म्हळ्यार कशें? आमी स्पीच करन देवा कडेन उलोवचें गे ना, खंडीतच ना. आमी स्पीच केल्यार देव आमचे कडेन उलयना. आमी नॉयज केल्यार देव आमचे संगी तो उलयना. ताचें उलोवणें आमी आयकचें तर, ताका आयकचें तर आमी मौन आमी सांबाळूंक जाय. पळया मोगचन काजारी जिवीत कितें करतात? बायल आनी तशेंच घोव कितें करतात? एकामेका सांगता, मौनपणी ती पळयतात. आपलो मोग ती व्यक्त करतात. आपलो मोग ती शेअर ती करतात. आपलो मोग ती एकामेका वाटतात मौन रावल्यार. कधी जावन आमी इल्लेशें उलोवचें जेजू संगी आनी जेजू आमचे संगी तो उलयता. आमी बोबाट केल्यार खंडी जावन मोगचन जेजू आमचे कडेन उलयना. जेजूक उलोवंक साथ दिसना. मोगचन कोणी आमच्या घरांत आयली तर कितें आमी करता? आमी मौन आमी सांबाळटा आनी ती कितें उलयता तें आमी आयकता. तांची सरबराय आमी करता. त्याच रितीन आमी देवा मुखार येता आसतना, जेजू मुखार येता आसतना मौनपण आमी सांबाळूंक जाय, शांतपण आमी सांबाळूंक जाय. आमचे मोतीची समाधान
उगडावून जो आमच्या मोतीक समाधान आसूंक जाय. मोतीचें समाधान राज स्थापन करूंक जाय. शांती समाधानाची हातेर आमी जावंक जाय. शांती समाधानाची हातेर आमी जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां वर्तो करता. देव आपणाक उद्दापे करता. ही रिव्हिल्स हिमसेल्फ इन सायलेन्स. ही रिव्हिल्स हिमसेल्फ इन सायलेन्स. मुगोचन आमी कितें करूंक जाय? मौनपण आमी सांबाळूंक जाय. देवाक वेळ दिवचो गरजेचो जावन आसा. मुगोचन एक दीस 15 वर्सांचो तरणाटो म्हजे सशीन तो आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, म्हज्या जिवितांत जायते संकश्ट आसात, हांवें कितें करूंक जाय? हांवें तितलेंच सांगलें, तुजें राटावळ सोडूंक तुवें पोट्टा रेतेरेक तुवें वचोंक जाय. पोट्टा रेतेरेक तो गेलो आनी हांवें इतलेंच सांगलें, तूं पोट्टा रेतेरेक तूं वच, देवाचें उपस्थित एक्सपिरियन्स तूं कर, देवाचो मोगाचो तूं अनुभव कर. देव खंडीत जावन तुका सांबाळटलो, तुका पोसतलो, तुका वर्त करतलो. आनी हांव ताचे सांगता गेलो आनी म्हजें एक्सपिरियन्स हांवें सांगलें. हांव केदाळी सकाळीं उठोन मौनपण हांव सांबाळटा आनी देव म्हजें काम पोंताक पावयता. येदो म्हणसर देवान म्हाका कश्टांत घालूं ना, देवान म्हाका राखलां, देवान म्हाका सांबाळ्ळां. जर तर तुका कश्ट आसात तर तुवें मौनपण तुवें सांबाळूंक जाय. पयलें तुवें पोट्टाक तुवें वचोंक जाय. आनी पोट्टाक तो गेलो आनी फातऱ्याबान गॉड एक्सपिरियन्स विशीं एक अपुर्बेचो प्रवचन दिलो, प्रसंग दिलो. आनी कोलो तो प्रसंग, टू एक्सपिरियन्स God in our lives, we have to keep silence. You have to spend our time in prayer. After your night prayer, न्हिदोंक येता आसतना बेटावयर बसून तुवें मागूंक जाय आनी देव खंडीत जावन तुका राखतलो आनी देवाचो अनुभव तुका जातलो. आनी हांवें सांगलें म्हज्या जिविताचो सो अनुभव जाला आनी म्हजें जिवीत आज बऱ्या रितीन जावन वचूंचो आसा, चलोवचो आसा म्हणून म्हळें. आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका जिवितांत तेंच जाय. आनी ताणें आपलो वेळ ताणें मागण्यांत ताणें करसिलो आनी घरा तो आयलो. एक दीस तो मागण्यार आसता आसतना देव ताका दिश्टी पडोन म्हणटा, तुवें आज शांत समाधान तूं सांबाळ्ळाय, तुजें जिवीत आज फटभरीत जातलें म्हणून तो मागून आसलो. आनी अशें तो दोळे उक्ते करता आसतना सकाळींची 4 वरां मोगचलो, सकाळींची 4 वरां आनी न्हिदोंक 2 घंटे आसले. आनी ताणें उठोंक जाय, ताणें इस्कालाक ताणें वचोंक जाय, इस्कालाक ताणें वचोंक जाय. कितें करचें म्हणून पळोवना तो न्हिदलो. पूण तो इस्कालाक गेलो, ताचो दीस शांतपणान गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें देवा संगी आपलो वेळ करसिलो, ताणें जेजू संगी आपलो वेळ करसिलो. गॉड एक्सपिरियन्स ताका जालें. मोगचन आमी कितें करूंक जाय? देवा संगी आमचो वेळ आमी करसूंक जाय. देवा संगी आमचो वेळ आमी करसिल्यार खंडीत जावन देव आमकां वर्तो करता, देव आमकां सांबाळटा. मोगचन आमी मागण्याची लिस्ट खांद्याक येवंक नजो, पूण आमी सगळ्या संगी आमचो वैयक्तीक संबंद आमी दवरूंक जाय. आमकां गॉड एक्सपिरियन्स जाल्यार खंडीत जावन देव आमची मागणी आयकता. बोबायक मागणी केल्यार हालेलुया म्हणून सांगून केल्यार आत वयर केल्यार हें संभाशण जायना. मोगचन आमचो संभाशण बरें जायचें तर आमी शांतपणान आमचो वेळ आमी करसूंक जाय. शांतपणान आमी देवा संगी उलोवंक जाय. सोम्या हांव तुजो मोग करता, सोम्या हांव तुजो मोग करता, तूं म्हाका शांती समाधान दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. मोगचन सागुस्तीचीं उतरां तुमच्या जिवितांत तुमच्या मोतीक उदासीन पुरो. भोव आपुरबायेचीं उतरां, हे म्हजें काळीज सोम्या तुजे खातीर रचलां, ना विशय जेजू नासल्या शिवाय आमकां समाधान ना, जेजू नासल्या शिवाय आमकां शांत समाधान ना. त्या देखून आमी जेजू सशीन आमी वचूंक जाय. विशय मेळचे तर जेजू सशीन आमी वचूंक जाय. शांत समाधान मेळचे तर आमी जेजू सशीन आमी वचूंक जाय. आमकां देवाचो मोगाचो अनुभव मेळचे तर आमी जेजू सशीन आमी वचूंक जाय.
आनी आमचे मागणे जायजे. सोमया हांव तुजे सशीन आयला, सोमया हांव तुजे सशीन आयला, हांव तुजो मोग करता, हांव तुका अर्गां दिता आनी सोमया आमकां समाधान दिता. त्या देखून माथेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता, सदा तुमी सगळींचे राज आनी सर तुमकां सोमत्यो मेळटल्यो. सगळींचे राज खंय आसा मोगचन? सगळींचे राज सर्ग राजांत आसा. जेजूस जावन आसा सगळींचे राज. सगळींचे राज मेळत तर आमी जेजूस अशें आमी वचूंक जाय. सगळींचे राज अमेरिकान ना, सगळींचे राज इंडियान ना, सगळींचे राज बेंगलोर ना, सगळींचे राज दिल्ली ना, तिरुवनंतपुरम ना. सगळींचे राज खंयसर आसा मोगचन? सगळींचे राज जेजूसाचेर आसा. त्या देखून म्हणटा, जर तर आमी जेजूक मेळटा आमकां सगळींचे राज आमकां लाभता. आमची मागणी जाय जे सगळींचे राज सोदोंक. आमची उतरां जावप जाय सगळींचे राज सोदोंक. जर तर आमी ताची खुशी व्हरता आमी सगळींचे राज आमी सोदता म्हणून असो अर्थ. त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हाका तुमकां मेळटलें, वडया तुमकां उक्ते जातलें, सदां तुमकां मेळटलें, लाभतलें. तुमी मागशात जाल्यार तुमकां मेळटलें, वडयता जाल्यार तुमकां लाभतलें, सदां तुमकां मेळटलें मोगचन. जर तर एक भुरगो कितेंय बरें इसारीत तर ताका इसू दितात गी ना? खंडीतच ना. संवसारांत आसल्या रे पातकी जाल्यार रे सगळींचो बाप ताका पवित्रत्म दितात आनी विसारल्यार ताका पवित्रत्म दिता मोगचन. आमकां कितें जाय? सर्गीचो बाप नेना. त्या देखून आमी भावार्थान आमी मागोवंक जाय. जो कोण भावार्थान मागता ताका सर ताका दितलो. देव सर जाणारी जावन आसा. देव आमच्या विशयांत सकट ताका कळीत आसा, आमच्यो गरजो ताका कळीत आसा. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमी देवाची खुशी आमी करूंक जाय, देवाची खुशी आमी पाळूंक जाय. जर तर देवाची खुशेक आमी कबलात दिता, देवाची खुशी आमी पाळटा, खंडीत जावन देव आमकां वर्त करता. जेजू ख्रिस्त कश्ट सोसूंक वयच्या आदीं ताणें गेत्सेमनी म्हळ्यार ताणें म्हळें, बापा ही कश्टांची कास म्हजे तावन तूं पयस कर, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. बापा ही कश्टांची कास म्हजे तावन तूं पयस कर, म्हजी खुशी न्ही म्हणून तो म्हाका लागलो. आनी देवाची खुशी ताणें आखेर पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें पाळली. मोगचन आमी पळयता आमी देवाची खुशी आमी पाळल्यार खंडीत जावन देवाचा मोगाचो अनुभव आमकां जाता. आमी पर्सनल व्यक्तिगत आमी संबंद दवरल्यार देव आमकां वर्त करता. पळया मोगचन नवी काजारी जोडी खंयसर वेतात, तीं घरा रावनात, तांकां सामान पुरा गरज ना. आमी पळयता संबंदिकांनी आनी सगळें मेळोन कितें गरजेचें सामान करचो. ती म्हणटात आमकां सामान नाका, आमी पयशे येता आनी गुणाक आमी येता, आनी गुणाक तांणी चंद्र पळोवंक घेवचो गे, सूर्य पळोवंक घेवचो गे, वा उदक पळोवंक घेवचें गे, आयस्क्रीम खावंक घेवचें गे ना. खंडीतच ना. एकामेकाक वेळ दिवंक, एकामेकांक शांत जाणा जावंक, देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जावंक, तांचो मोग तांची इश्टागत वाडोवंक तीं हांगासर येतात. खंयसर येतात? हानिमूनाक येतात. सांगता आपलो वेळ अमूल्य वेळ कसोंक. पूण घरा आसल्यार तांकां वेळ मेळना. घरा आसल्यार तांकां वेळ मेळना मोगचन. हें गरजेचें जावन आसा. आमी देवा संगी आमचो वेळ अमूल्य वेळ आमी दिवंक जाय. जर तर जेजू थंय आमी वर्तो संबंद आमी दवरता तर खंडीत जावन आमचें जिवीत सुफळ बरीच जाता. एक गीत अशें आसा, सोमया आमी तुजे लागीं आयल्याव, आमी तुजे लागीं एक जावंक आयल्याव. सोमया हांव एक जावंचे म्हळ्यार कुडींत मात्र न्ही, आत्म्यांत चिंतमांत आमी सोम्या कडेन एक जावंक जाय. आमचे अत्रेक जेजू थंय एक जावंक जाय. मोगचन आमी आमच्या घरांनी आमी कितें करता? आयवत्ता आमच्या नामान बरी आमी म्हणटा आनी सोपोटी आमच्या बापान म्हणटा आनी तोवळ आमी ताका म्हणटात रेपिटेटिव्ह प्रेयर म्हणून. आमी हें सांगता आसतना देव थंय आमी एक जाता. जेजू संगी मोरये सवे आमी जेजू संगी आमी एक जाता. एक संगती आमच्या जिवितांत आमच्या वतींत आमी दवरूंक जाय. मागणें जाल्या उपरांत
आमचो अमूल्य वेळ आमी मौनपणी आमी कुसोंक जाय. मागणें जाल्या उपरांत तक्षण बेसांव दी म्हणून मौनपण आमी सांबाळनातल्यार कितें फायदो मोगचन. आमी जेजू संगी आमी वेळ आमचो करशिल्ल्यार खंडीत जावन देव आमकां शांत समाधान दिता. त्या देखून हातून आमी फेल जाल्या मोगचन. धार्मीक वडील ह्या पवित्र सभेचे वडील फेल जाल्यात म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार मौनपणा विशांत कोणेय येदोळ म्हणून सर प्रवचन दिल्लो ना. मौनपण सोडूंक कोणेय आदेश दिल्लो ना. त्या देखून कितेंय मागलें जाल्या उपरांत उतरांनी मागलें जाल्या उपरांत आमी मौनपण आमी सांबाळूंक जाय. पूण एक भोव बरें दिसता कोडयाळ दियेसीन वा ओटपी दियेसीन आमी पळयता अर्गां गीत गिताच्या बदलाक कुंगराचें गीत जाल्या उपरांत थोड्या याजकांनी सज्ज आसा आमी मौनपण आमी सांबाळुया. कित्या पासून आमी मौनपण सांबाळचें? जेजू आमच्या काळजांत आयला, जेजूक आमी स्विकार केला, ताचे कडेन आमी उलोवंक जाय, आमची इश्टागत आमी वाडोवंक जाय. मौनपण गरजेचें जावन आसा. वैयक्तीक संबंद आमी वाडोवंक जाय. म्हणून एक याजकांनी एक सांगचें आसा, एक जागोण दिवची आसा मोगचन. भोव बरें मोगचन आमी मौनपण आमी सांबाळूंक जाय. मोगचन आमच्या घरांत सयरी आयल्या तर आमी म्युजीक गायत रावतांगी वा डोंगराव ओडोन आमी रावतांगी ना, खंडीत ना. आमी सयऱ्यां निमतान आमी म्युजीक आमी बंद करता आनी तांचें संभाशण आमी आयकता आनी उपरांत आमी म्युजीक कितें आमी घालता. तांचें पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल प्रेयर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वैयक्तीक मागणें गरजेचें. वैयक्तीक प्रार्थना आमी करता, जेजू सांगता आमी करता. त्या देखून वैयक्तीक संबंध करूंक आमी तयार रावंक जाय. एमोसाच्या वाटेर ते दोगशीं समकोन आसले जेरुसलेमांत एमोसाच्या वाटेर आनी कितें ते सांगून ते आसले जेजू क्रिस्ताक मारला, जेजू क्रिस्ताक. आनी तांचे सांगत जेजू वैयक्तीक रितीन समखलो. एक व्यक्ती जावन तांचे सांगत तांकां कितेंच पडोवंक ना. व्यक्तिगत संबंध वाडोवंक आसलो. जेजू तांकां जस्ट आपणा विशांत समजून दिली. देव सपूत मोरोंक जाय, तिसरे दिसा तो जिवंत उठोवंक जाय म्हणून तांकां समजून दिली. आनी सांजेच्या वेळार उणो मरता आसतना ताणें जेजूक ताणें दितलो. खरोच जेजू जिवंत जाला म्हणून ताणें तांकां कळ्ळें आनी देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. मोगचन व्यक्तिगत संबंध आमचे थंय आसूंक जाय. व्यक्तिगत संबंध आसा तर खंडीत जावन आमचें जिवीत सुफळ बरी जाता. एक दीस योग गुरू हांव ट्रेनार भंय करता आसतना तो अशें म्हणूंक लागलो. हांवें अशें म्हणलें, म्हाका भागोवंक जायना, म्हाका मस्त कस जाता, म्हाका पाट दुखां तो म्हणूंक लागलो. देवाक कुशी म्हळ्यार देव भागोवचें मात्र न्ही, पूण देवाक कुशेक भागोवचें म्हळ्यार आमचें तें आसलें वेळेपण पयस करचें, आमचें तें आसलें दोश मोजोंक आमी मागोवंक जाय म्हणून सांगता. थोडे बरी आमी कितें करता, व्हडली लिस्ट आमी हाडून येता देवा मुखार. देवाक व्हडली लिस्ट नाका, आमी मागोवंक जाय, सोम्या आमचें घराणें तूं राख, सोम्या आमकां तूं सांबाळ, आमकां तूं बोस. आमी कितें केलां आमच्या घरांत जर तर आमचे कश्ट आसात तर तुजे कुशे प्रमाणे जावन आमचें मागणें जावंक जाय. मोगचन ह्या दिसांनी आमी पळयता आमकां बदलूंक नाका, देवान बदलूंक जाय. हें आमचें चिंता जावन आसा. म्हणजे देव बदलना. गॉड इज अनचेंज्ड पर्सन. गॉड नेवर चेंजेस. ही इज ए अनमोल्ड मूवर. तो बदलना, पूण आमी बदलूंक जाय. तो आल्फा आनी ओमेगा, सर खाणी तो आसा, सर खाणी तो आसा आनी तो ह्या संवसारांत अखेर पर्यंत रावतलो म्हणून जेजून आपल्या आपोस्तलांक स्वर्गारोहण जाता आसतना ताणें म्हळें, मोगचन देव आमचें मागणें आयकता आनी आमी आमच्या जिवितांत आमी बदलावन आमी हाडूंक जाय. वी शूड नॉट मेक हावस एज गॉड. आमी देव म्हणून आमी स्विकार केल्यारच कधी जावन आमच्या जिवितांत बरेंपण जायना. आमी आमची पातकां आमी ओळखूंक जाय. तेजे खरो संबंध आमी दवरचे तर आमी जेजू तें
जेजू काशीन जाय, जेजू कमी लालीन जाय, जेजू कमी अत्रेक जाय, एकमेव ताणे तागे तेच रितीनं आमचो आत्मो जिवन देवाक ताणे येवंक जाय. आमी पळयता जेजू क्रिस्त सिलिकोकाक तो गेलो, मागणें ताणें केलें. बार्तिमेउस जेजूच्या म्हज्या वाट्यार आसता ताका दिश्ट दिली आनी ताणें धार्मीक कायदो ताणें पाळूंक ना. खंयसर जाल्यार ताणें मागणें तगलें केलें. एका पर्वताक वचून ताणें मागणें केलें. मागणें गरजेचें जावन आसा मोगोचेलो. लुकाच्या ग्रंथांत जेजू कशें मागणें केलें म्हणून 40 फावटी उल्लेख केला. आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी पळयता आपोस्तलांक 20 आसतना पळय लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त बरे विंगड तो स्वतेक केलो. आपोस्तलांक 20 पळयलें आनी तांकां वेंचलें ताच्या संगता रावंक, ताची खुशी पाळूंक आनी ताच्या तसो मोग अणभव करूंक ताणें आपल्या शिसांक ताणें वेंचलें आनी आपल्या शिसांक ताणें निमाणें मागणें केलें. ते एक सावंदीत म्हणून ताणें मागणें केलें. गेत्सेमने मळ्यांत कश्ट सोंपच्या आदीं ताणें मागणें केलें, बाबा ही कश्टाची काळच म्हजें तांव तूं पयस कर, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हणून तो माग लागलो मोगोचेनो. जेजू तें देवा तें आमी ओडटो संबंद आमी दवरूंक जाय. आमच्या धर्म समुदाय आमचो धर्म कितें जाला मोगोचेनो? आमचो धर्म सामुदायीक जाला. मातेवचो वांजेल आमी पळयता 18 ते 20 खंयसर दोगवा तेग म्हजे नांव संगी मेळटात थंयसर हांव आसा. आमची खासगी मागणी वैयक्तीक जावंक जाय. नाटल्यार कितें जाता मोगोचेनो? रिच्युअलिस्टीक जावन उरता. काल रानार भोव अपुर्बायेन म्हणटा, अ रिलिजन इज अ सेट ऑफ लॉज. नियमा पट्टी न्ही, बकर पर्सनल एनकाउंटर विथ गॉड. वैयक्तीक रिती म्हळ्यार जेजूक आमी मेळोवंक जाय, भेट करूंक जाय. वी शूड एनकाउंटर गॉड पर्सनली. पूण आमचे मागणे आतां कितें जाला? एक रिच्युअलिस्टीक जावन उरला, सामाजीक आडंबर जावन उरला. त्या देखून आमी मागणी करता आसतना जेजू तें वैयक्तीक रितीन म्हळ्यार बरी आमी मागणें करूंक जाय. त्या देखून मोगोचेनो आमचो मागण्या मुखांतर आमचो एकूट आमी घट करया, संबंद आमी घट करया, आमचो भावार्थ आमी दृढ करया आनी बरें धार्मीक जिणें जियोन मोगाचें, माया मोगाचें, शांतीचें जिवीत जियोंक जाय आसली कृपा आमी मागया. आमेन. दिव्यवाणी